आक्षे ते गोवा वेल्ला महामार्गाचेर स्ट्रेचाच्या कुशीकच्या शेतांनी लँड फिलिंगाच्या कामाक जी सुरवात केल्ली ती लोकांच्या शेतांनी पावल्या कारणान काम थांबयलां। या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्या वांगडा 7 आंध्रेचो आमदार विरेश बोरकारान उलोवप केला। तशेंच शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिल्या उपरांतूच कामाची सुरवात करात अशें 7 आंध्रेचो आमदार विरेश बोरकारान मागणी केल्या। आज आमी जो नॅशनल हायवे आसा हांगाच्यान टू गोवा वेला हो जो स्ट्रेच आसा आनी इन बिटवीन हांगा जो नॅशनल हायवे अथॉरिटी आसा आपणाक जो स्ट्रेच आसा थंय लँड फिलिंग करून भरपाचें काम चालू केल्लें आनी तितून कितें जालें थोडे पॅचाक आयज तेंच्यांनी शेतकारांच्या शेतान पावल्ले आसा लँड फिलिंग करून आनी ताका लागून आमी आयज पळयलें आनी जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना थोडे जाणांच्या शेतांचेर भितर पावले आनी तेन्ना काम जें आसा तें स्टॉप करपाक लायलें। एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा तेजे कडेन उलयल्ले आसा, तशेंच आमचे जेई आसा तेजे कडेन उलयल्ले आसा आनी जो लँड फिलिंगेचें काम चालू आसा तें बंद दवरिल्लें आसा। कारण आयज खंय ना खंय आमच्या शेतकारांक त्रास जाता आनी कितलेशे शेतकारांक अजून पर्यंत जे कॉम्पन्सेशन मेळपाक जाल्ले जे पयशे मेळपाक जाय ते अजून पर्यंत मेळ्ळे ना। तेंचे फक्त शेतां घेतल्या पण तांकां बेनिफीट्स म्हणटा तो कांयच जाल्लो ना। आनी दुसरे वाटेन थंयच लागीं कॅटल पास जावपाक तेन्ना तो कॅटल पास तांकां पयलू सांगलेलें कॅटल पास करतले म्हणून इन बिटवीन तेणें हाफ द वे कॅटल पास बांदलो आनी तो परत मोडलो आनी आयज ते कॅटल पास क्रॉसींग करपाकूय कांयच चान्स ना आनी थंय कितलेच जाण थंय पिड्ड्यारूय जाल्ले। सो इतले आसून बसून आयज तेंच्यांनी तें काम चालू जालां पण मेन इश्यू जो आसा तो म्हणजे आयज शेतकारांक जे कॉम्पन्सेशन मेळपाचें आसलें तें अजून पर्यंत जाल्लें ना। ते हायवे अथॉरिटीज म्हणटा की आमच्यांनी ऑलरेडी एक्वायर केल्लो आसता मात एक्वायर केला मात लोकांक अजून पर्यंत तांकां कितें भरपाय मेळपाक जाय, कितें तेंचे लॉसीस आसा ते मेळपाक जाय।